गोवाचे बद्दल जे स्ट्रक्चर जो आसलो तेज्या खातीर जो आवाज जाल्लो आसा जेन्ना आमची नदरी आयले उपरांत हांवें ताबडतोब तेजी इन्क्वायरी करपाक लायिल्ली आनी आज म्हाका तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आयज तेजे सगळे स्टडी केल्ले कडेन तेमी खुबशे फ्रॉड अशे आमचे कडेन म्हणजे त्या टायमार डिपार्टमेंटा कडेन हें केल्लें आनी ताका लागून तेंची आयज आमी रिवूक केल्ली आसा म्हणजे सुरवाती पासून तेमी आयज जी टॅक्निकल क्लियरन्स पयलीं सुरवाती मागिल्ले ते 2016 ताका टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्ले आनी तेन्ना सुद्दां तेमी आतां नदरेक आमच्या आयिल्ले त्या प्रमाणे तेन्ना सुद्दां तेमी डॉक्युमेंट्स प्रॉपर्टी आसली एक मनशाच्या नांवाचेर आनी त्या टायमार मागप जालें सुद्दां भलत्याच नांवाचेर अशी नदरेक आमचे आज आयिल्ले आसा मिस्टर जुजेर पिंटो आनी मारिया पिंटो आनी 18/10/2016 तेन्ना तांकां तेणे एनओसी मागले उपरांत टॅक्निकल क्लियरन्स मागले उपरांत टीसीबी तांकां दिल्ले आनी तांकां कंडिशन घातलें तुमी एनओसी घेयात म्हणजे रिकन्स्ट्रक्शन तांकां जेन्ना टॅक्निकल क्लियरन्स दिता आसतना MNAची तुमी हें घेयात परमिशन घेया म्हणून तांकां कंडिशन घालून दिल्ली मॉन्युमेंट नॅशनल मॉन्युमेंट ऑथॉरिटी त्यांची म्हणजे परमिशन घेवन तुम्ही फुडें करपाक जाय काम करपाक जाय पूण तें तेमी मदीं पयलीं कांय कळिल्लेंच ना पूण जेन्ना तेमी आयज 2021 तांकां जी एनओसी तांकां जी दिल्ली ती एनओसी तांकां DGSI एनओसी दिली पूण एनओसी दिल्ली तांकां रिपेर करपाक दिल्ले आसतना तेमी आयज प्रत्यक्षात कन्स्ट्रक्शन केलां ते रिपेराचेर रावना ते रिकन्स्ट्रक्शन केलें ग्राउंड फ्लोर वन बिल्डींग हें केल्लें आसा जेन्ना ही आमचे नदरे हाडले उपरांत जेन्ना आयज सगळे जर तांचे डॉक्युमेंट पळोवप केले जाल्यार ह्या पार्टीन सुरवाती पासूनच घोळ केल्लो आसा सुरवातीक जेचे नांवार आसले जुजे पिंटो हांणी आपल्या नांवान मागला पूण आयज जर पळयत जाल्यार 2016 साकून तेजे ती प्रॉपर्टी तेजे नांवान नासली तेन्ना 2016 साकून ती प्रॉपर्टी जी आसली ती मनीस मुनोत आनी सुवर्णा लोटलीकर त्यांच्या नांवार आसली त्या टायमार आनी जेन्ना 2021 तांकां रिपेर म्हणून जेन्ना परमिशन मेळ्ळां ते ह्या नांवाचेर मेळ्ळां लोटलीकर आनी मनीस म्हणून त्या नांवाचेर मेळ्ळें तांकां आनी तेमी तांकां म्हणजे अशे पद्दतीन आज तेमी सुरवाती पासून एक जे रियलिटी जी आसली ती म्हणजे सगळे हायड करपाचो प्रयत्न केलो आनी वेगळेच प्रेजेंट करून एनओसी घेवपाचो प्रयत्न केलो की सुरवातीक ते ओनर नासतना सुद्दां ते ओनर स्वता नासतना सुद्दां आपूण ओनर म्हणून सांगपाचो प्रयत्न केलो आनी एनओसी घेतली आसा तेका लागून आयज आमी तेंची सगळे सविस्तर हें घेवन आयज तांकां टॅक्निकल क्लियरन्स जे टीसीबीन दिल्ले ते आमी आयज रिवोक केल्ले आसा कित्याक हे जे फ्रॉड करून म्हणटाशे आयज आमचे एक धार्मीक भावनांनी दुखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आज आमचे क्रिस्तांव भाव जे आसात खास करून त्या भागांनी आयज असो इलिगल एक्टिविटी म्हणजे परमिशन दिला म्हणून ते काही कडेन लोकांनी थंय बसलेले आसात टायम टू टायम ओल्ड गोवाचे जे लोक आशिल्ले तेमी कोर्टाक सुद्दां धांव घेतली आनी ताका लागून म्हणजे अशें आसता म्हणजे ह्या लोकांनी अननेसेसरी ह्या लोकांक त्रास केल्लो तर सुरवाती पासूनच जी रियलिटी कितें आसली ती कुशीन दवरली आनी हें घेतलें आसा कित्याक रियलिटी फॅक्ट एक आनी प्रेजेंट केलो दुसरो डॉक्युमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी कोणाच्या नांवार तरी विकली आसा आनी सांगपाचो प्रयत्न केलो आसा आपल्या नांवार आनी क्लियरली सामकें हें केल्लें आसा की जेन्ना टीसीबीन तुमकां रिकन्स्ट्रक्शन दिलां सब्जेक्ट टू द कंडिशन घातलें आसा एनएमचेर तुमी हें घेयात एनओसी घेयात पण ती एनओसी घेयनासतना एनओसी तांकां क्लियरली दिल्ली आसा ना एनओसी क्लियर दिल्या की फक्त रिपेर म्हणून पूण रिपेराचेर न रावता तेणे रिकन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा हे सगळें आमचे नदरे आयले उपरांत त्या टोटल्यान ते निवड केल्ले आसता गव्हर्नमेंटाक टीसीबी खातीर इश्यू ओवर जाता टीसीबी खातीर इश्यू ओवर म्हणटा ना टीसीबीन तेन्ना दिल्ली 2016 तेजे उपरांत परत टीसीबी कडेन केन्ना आयलेच ना ते टीसीबी 2016 आयिल्ली दिल्ली पयली टॅक्निकल क्लियरन्स कंडिशन घालून तेजे उपरांत टीसीबी कडेन आयिल्ली ना पूण मेन टायम तेमी एनएमचे हें घेवन आनी DGSIचे एनओसी घेवन सुरवात केली म्हूण दाखयलें पूण सुरवात त्या एनओसी दिल्ली भलतीच रिपेर दिल्ली आसा रिपेर दिल्ले आसतना तेमी ते रिकन्स्ट्रक्शन करपाक शकना ते पूण एक्चुअली आतां कन्स्ट्रक्शन तेमी कितें केल्लें आसा रिकन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा म्हणजे ग्राउंड फ्लोर बिल्डींग केल्लें आसा म्हणजे टोटल तेमी वायोलेशन केल्लें आसा की परमिशन नासतना हें केल्लें आसा ताका लागून ह्या जर नदरे येयला तर आमी तांकां कांयच शोको सुद्दां धाडली ना डायरेक्ट तेंची विरोध केली कित्याक तेमी सुरवाती पासून आतां कळोवन चुकता की एनओसी घेतना सुद्दां तेमी फ्रॉड केला सुरवातीक सुद्दां
ज्याची नावां नसली त्याच्या नावान इंडेक्स दाखयल्ले आसा आनी मागले आसा की आपल्याक परमिशन दिवची म्हणून. तेन्नाच म्हणतो आनी लोटलिकाच्या नावाची प्रॉपर्टी तेन्ना आसली. त्या नदरे आमच्या आतां येयले की आतां येता जेन्ना NMC जेन्ना तेमी परमिशन